जाणी आपली लायफ सर्टिफिकेट दिवंक नात आनी ती ह्या म्हयन्याची 25 तारखे आदी NIR ऑफिसांत व्हरून दिवची. बाणावलेचो आमदार चर्चिल आलेमावान खलाशांक उलो मारला. भूमिपुत्र हे नांव आलेमावाक आवडिल्लें दिसना. सरकारान भूमिपुत्र बदला खानदान अशें म्हणचें. ह्या उतराकच 100 वर्सां जावन गेलीं, चर्चिल म्हणटा. लायफ सर्टिफिकेटी भेटोवंक नाशिल्ल्यान 800 खलाशांचें मानधन सरकारान आडावन दवरलां. ह्या म्हयन्याची 25 तारखे आदी खलाशी भावांनी ती दिली जाल्यार तांकां वेळार मानधन मेळटलें. आपूण ते विशीं मुख्यमंत्र्या कडेन उलयलां, चर्चिलान सांगलें. तारोड्या श्रीसांव करपी तारोड्या आमी खुशा पडीचे पासून काम केलें. तारोड्याची डिफिकल्टी कितली म्हाका सारक खबर आसता. तेमकां एक संपलेल्या पारिकारान स्कीम केलो आहली 500 रुपया एक्स्ट्रा. ती स्कीम होवत 5 वर्सां केल्ली आनी फुडल्या दिसांनी एपिडेमिका लागून ती स्कीम थोड्या तांकां मेळोना. सो हांव चीफ मिनिस्टर एप्रोच जाल्लो तें घेवन. आज तेंगेले ती 3 म्हयन्याची पयशे सारके तयार आहाय तेन्ना दिवपाक. हाल दिवपाक जाय, पट दिवपाक जाय. पूण एक प्रश्न जाला. हांवें सकाळीं त्या फ्रँकाक फोन केल्लो, तुमगेलो पयलीं 800 सिमेंटा गेली तेंगेली सर्टिफिकेट लायफ सर्टिफिकेट मेळना. तेंगा सर्टिफिकेट आसता न्हू, सर्टिफिकेट मेळना. लायफ सर्टिफिकेट जेन्ना ती मेळना त्या प्रमाणे तेमी ती आज पासून ते पयशे 3 म्हयन्याचे दिलो ते घायल नाही. सो पर फ्रँकान आमी स्टेटमेंट लागलो. म्हाका फ्रँक जालो ते कितें जालां आमगे स्किमीचें. सो हांव गेल्लो काल. तेमी हांवें तेका सांगिल्लें तुमी ते म्हणूंक लागले आयज तर ते आमी घायतले बँकांत रेडी आहाय पयशे, स्टेट बँकान रेडी आहाय ते पयशे. पूण डी कॉमर्स जाल्यार जे पळय कोणाचे लायफ सर्टिफिकेट नाही तेंकां ते पयशे मेळचे. 800 लोकांचे लायफ सर्टिफिकेट जावन येयले नाही रांगी आहाय. सो हांवें तेका मागलां आनीक एक थोडे दीस दी मग 25 तारीख पासून ह्या म्हयन्याची. सो हांव मागता सगळे सिमेना कडेन जे कोणें लायफ सर्टिफिकेट दिल ना ती मातसो व्हरून दिवची. कित्याक फ्रँक म्हणल्यार थोडे सिमेन आमगेले आज हो समाज सोडून गेला. कितले आहाय ती तेका सारखे तो म्हणटा वत आपल्याक दिलो आहाय ते आपण दिल्या. थोडे म्हणटा कोणाक आमदारांक दिलो आहाय आनी हुच्यान दिलो आहाय म्हणटा म्हणटालो. सो हांव मागता जे सगळ्यो तेमी दिवच्यो. नाजाल्यार कितें जातलें 25 तारखे तरी तेमी कॉमर्स काडी हे पळय कोण दिलो ना तेंकां ते मेळचे नाय पयशे. सो ते 1 म्हयन्या वयतले आनी उपरांत दिले जाल्यार 25 तारखे उपरांत दिल्यार तेंकां दुसऱ्या म्हयन्या मेळटले, तेंकां तिसऱ्या म्हयन्या मेळटले. टुरिस्ट टॅक्सीवाल्यांक फुकट मिटर दितले अशें सरकारान हाचे आदीं सांगिल्लें. सरकाराक तांचो विसर पडला. आपूण ह्या विशयाचेरय मुख्यमंत्र्या कडेन उलयलां, चर्चिल म्हणटा. ते भायर तो शेकवाल्यांची अडचणींचेर उलयलो. पळयात. टॅक्सी जे पळय आमचे टुरिस्ट टॅक्सी आहाय, गोंयची टॅक्सी आहाय, टुरिस्ट टॅक्सी पळय तेंकां सोंपलेले चीफ मिनिस्टरान सांगलें फ्री मिटर दिवपाक. आनी हेवूय चीफ मिनिस्टरान उतर दिल्लें डॉक्टर प्रमोद सावंतान. हांवें तेका विचारलें तूं उतर दिलो तेन्ना उतर ना म्हणना. म्हाका तेणें काल सांगिलां 15 डिसेंबर दर आपूण तेंगेली मिटींग आपयता आनी तेमकां ते मिटराचें आपूण थारायता दिवपाक. 15 डिसेंबर तेणें मिटींग आपयता म्हळ्यार आनी तेगेलो फ्री मिटर दिवपाक थारायता म्हणून सांगलें. आनी तिसरो पॉयंट जेन्ना हांव फाटीं शेकवाल्यांगेर गेलो न्हू त्या दिसाक तो आसना. ते कोणें सांगलें फ्रेंड मेलो आनीक तो मेळना. पूण हांवें तेंगेलें उलयलां तेन्ना कितें आसता लास्ट इयर एपिडेमिका लागून शेकवाले सारके त्रासान पडले. तेंगे शेत चलना ना जितले वर्सां दिसपेस कितें सारके रिणां पडल्या. सो तेका लागून हांवें कितें म्हणलें तेका हे फावटी फी सारकी उणी करपाची, मिनिमम दिवपाची दिसती. कित्याक ह्या वर्सा कितें जाता तें सांगूंक जायना. जर तर देवान तरी आमकां तिसरी फेस ते 3rd फेस पळया पॅडेमिकाची ती तरी आमगे तरी सारकी देवान नाच केली जाल्यार सवणा साहेबान तरी नाच केली जाल्यार ट्युरिजम हें बरें चलपाक शकता. कोणाच्यान सांगपाचें ना देवा बरा
ताका लागून हांवें सांगिल्लें ना की ही फी सारकी उणी करा म्हणून. एक लागून हो तेणी फी पळय घेता ती घेवपा जायना. लास्ट टायम तांकां उणी केल्ली तेणी ह्या वर्सा सारकी उणी करपाची कित्याक कांय दिसच ना. खानदान आसात ते भुमिपुत्र अशें नवें समीकरणय चर्चिलान केलें. भुमिपुत्र म्हणपाची गरज ना अशें ताणें एका प्रश्नाक जाप दितना सांगलें. आयकात चर्चिलाक. तेणें परमीट कॅन्सल करूंक जाय आनी सांगिल्लें तुका हांवें तेन्ना परमीट मेळटली तेन्ना. कित्याक आतां आज आनी थोड्यांक केलें. परमीट मेळटले रे तुज्यान भुमिपुत्र ना मात रे भुमिपुत्र म्हणतो तो भुमिपुत्र तुज्यान कॅन्सल करपाक कितें ते रागान केलो आहा ते केला ते मागीर भूमिपुत्र चेंज करता म्हणटा 80 वर्स म्हणटा पयलींचे 80 साकून आसते भूमिपुत्र म्हणटा आतां. ब्रदर आमकां तें नांव नाका भुमिपुत्र म्हणटे आनी सुद्दां ते भुमिपुत्र तेजे तें पडी ना पडी कांदान आहा ते भुमिपुत्र कांदान म्हणून जाणू कांदान म्हणून जाणू कांदान KANDAN 600 वर्सां जाली 600 वर्सां जाली कांदान त्या कुत्राक 100 वर्स जाली कांदान पळय आहा ते भुमिपुत्र. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत.